नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाक तुमकां सगळ्याक येवकार. आमी इश्यूज आज वेगवेगळे घेतले. ऑब्वियसली सगळ्यात व्हडलो इश्यू आसतलो तो अभयारण्या भितर जो उजो लागपाक लागला त्या उज्या फाटली कारणां कितें आनी लागतगीर जनरली आमकां गोंया भितर वायल्ड फायर बी शब्द वापरपाची सुद्दां संवय ना, आमकां येना मिडियाक. पूण फाटली 4 दिसां भितर म्हाका दिसता आमी फक्त वायल्ड फायर होच शब्द वापरला. बाकीचे इश्यू आसात. एक 2 एडिटर्स आज म्हाका जॉइन जातात. गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफन्सो. किशोर, सुरवात तुजे कडच्यान करता. हेजे उजो लागपाचे प्रकार सुरवात म्हादयच्यान जालो, बट आतां जशे दीस वतात तशें म्हाका दिसता वेगवेगळे कडच्यान ह्यो घडणुको जावपाक लागल्यात. आनी एक गजालीचेर म्हाका दिसता सरकारूय पावलां की दीज आर नॉट नॅचरल. हातूंतले खूब थोडे आसतले. द कायंड ऑफ फ्रिक्वेन्सी जर पळयत, दीस लुक्स मॅन मेड ऑल्सो. ते मागीर खंयच्या उद्देशान घाल्यात ताचेर आमी मागीर येवया. बट वेन यू लूक एट सच कायंड ऑफ रॅम्पंट वायल्ड फायर्स, वॉट इज युअर इनिशियल इम्प्रेशन? प्रमोद, इट्स अ व्हेरी सिरियस सिच्युएशन. ज्या तरेन राज्यान गेल्या 15 दिसां भितर जे इन्सिडंट घडले फायराचे, ते मागीर जंगलांतल्या काजू बागायतीक आसूं नाजाल्यार गाडयेक आसूं, घरांक आसूं, म्हणजे आमकांय विचार येयलो की अरे अशें कशें इतले इन्सिडंट कशें जावं शकतात. विथ द नंबर ऑफ कॉल्स वीच फायर सर्वीस हॅव गॉट इन दीस 8 days, हे कितें तरी नॉट नॅचरल अशा पद्दतीचें सगळें हें सिच्युएशन. आनी आतां तेचेर सामकी हें म्हणटात ती म्हादय वायल्ड लायफांतलो उजो. आतां म्हादय वायल्ड लायफांतलो जो उजो आसा म्हणजे एट फर्स्ट इन्स्टन्स ओन्ली, म्हणजे काल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी डिझास्टर मॅनेजमेंटाची थंय इमर्जन्सी मिटींग आपयली. विश्वजीत आनी दिव्या राणे त्या मिटिंगेक हजर आसले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे, फायर सर्विसाचे सगळे आसले. आनी तितून पयलोच विशय येयलो की जर हें कोणी तरी मुद्दाम होवन केला जाल्यार आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. म्हणजे सरकाराक एक गजाल कळ्ळ्या, ती कळ्ळ्या कितपत बरोबर काय चूक म्हाका खबर ना, पूण सरकार एका विशयाचेर ठाम आसा की हे मॅन मेड म्हणून, म्हणजे इट इज नॉट नॅचरल. आतां जर सरकार म्हणटा की ते मॅन मेड म्हणून घातपात जर हेतून आसा जाल्यार ती आनीक सिरियस गजाल जाता की अशा पद्दतीचो घातपात करून वायल्ड लायफाक उजो लावप ही गजाल सादी आसूंकूच शकना. दुसरी गजाल प्रमोद म्हत्वाची म्हणजे वायल्ड लायफाक आतां काजी जे आसात पळय लोकांचे, ते वायल्ड लायफा भितर आसात. इतली वर्सां जाली लोक काजी करतात न्हू, ह्याच वर्सा उजो पेटपाक कितें कारण? म्हणजे ह्याच वर्सा ते काजी करतात त्याच लोकांनी उजो लायलो काय कितें, किंवा आगीस काडले काय कितें? इतली वर्सां ते आगीस काडून किंवा आपल्या पद्दतीन व्यवस्थितपणे आपलो व्यवसाय करताले. ह्याच वर्सा काजी करणारे मनीस वायल्ड लायफान उजो कित्याक लायतले, हो पयलो एक प्रश्न आसा. दुसरी गजाल, आतांच फॉरेस्ट मिनिस्टराची प्रेस कॉन्फरन्स जाली, तातूंतय तेणी सांगलें की अशें जर कोणी घातपात केल्लो आसत जाल्यार आमी वोगी रावचे ना, कठोरांतली कठोर शिक्षा जातली. आतां घातपाताचे ज्या पद्दतीन सरकार फोर्स करता पळय, ते जर तूं पळोवंक वयशीत जाल्यार ती सिरियस ऑफेन्स जालो तो. म्हणजे जर खरोखरूच कोणी जर घातपात केल्लो आसा जाल्यार तो सिरियस ऑफेन्स. आनी अशा पद्दतीचे जर घातपात जावपाक लागले जाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे आमचें डिझास्टर मॅनेजमेंट इतलें सक्रीय जावचें पडटलें, अदरवायज इट वील डायरेक्टली हार्म टू डिझास्टर मॅनेजमेंट. म्हळ्यार दीस इज नॉट अ नॅचरल डिझास्टर, दीस इज अ मॅन्युफॅक्चर्ड डिझास्टर. आनी तेंय बी अशें की जर कोणें जर चिंतून जर कितें उद्देशान केला तर डिझास्टर मॅनेजमेंटाक सुद्दां गजाली हाताळपाक तुगेलो भयंकर वेळ लागतलो, कठीण वतलो. How do you look at this? Because for the first time, Joel, helicopters have been pushed in to douse the fire. एक कडेन जाता मागीर दुसरे कडेन. आतां म्हादयचेच एग्जाम्पल, काल सांजे मेरेन दिसलें की उजो पालवला, आज सकाळीं परत तुगेलो उजो लागिल्लो आसा. आनीक 2-3 कडेन अश्यो घडणुको जाल्यो. कितें चल्लां अशें दिसता? सी प्रमोद, हे जे आमी म्हणटा साबोटाज, जे आर्सन, तितून भितर एक सस्पिशनाचेर आमी उलयता. बेजिकली देर इज नो क्रेडिबल सबस्टन्स टू प्रूव दॅट देर इज साबोटाज ऑर दिस थिंग. दुसरी गजाल म्हणजे आतां पळय वेगळे वेगळे करून लागला. सांगे लागला, केरी लागला, सात्रे लागला, पेडणे लागला. सो यू नो हीट वेवूय आसा. सो IMD कितें म्हणटा की बिकॉज ऑफ अ सडन रायज इन टेम्परेचर अलॉंग विथ द फ्लक्च्युएशन्स ऑफ ह्युमिडिटी लेवल्स हें जावंक शकता. And they have attributed entire reasoning to this. Now the political class, like including the forest minister and the chief minister, they are saying that there is a strong reason to believe that there could be sabotage. There could be sabotage. So, हितून भितर दोन भाशेचे हें दिसता आमकां.
पूण जे हितून भितर डॅमेज जाला जे फॉर फार्मर्स दॅट इज समथींग टू बी व्हेरी व्हेरी सिरियस. 15 acre, 20 acres of cashew plantations have been completely gutted in this fire. गेले तेंचे आनी this is a seasonal crop. सो तांकां इतलें लुकसाण जातलें आनी तें लुकसाण परतून हें जावंक शकत ना. बायोडायवर्सिटी डॅमेज जातली ती एक जाली. आनी द डॅमेज वीच इज क्रिएटेड इज इरिवर्सिबल. यू कॅनॉट रिवर्स दॅट नाव. इट टेक सम इयर्स टू एक्चुअली गेट बॅक दॅट फॉरेस्ट कवर. हे गजाली पळोवपाक गेल्यार की एक सिरियस विचार करचोच पडटलो. आनी हें आतां तुमी साबोटाज आनी कितें आर्सन बी म्हणलां तें सिद्ध करूंक जावचेंच ना. बिकॉज देर इज नो सर्वेलन्स ऑन आवर हिल सिस्टम्स ऑर मावंटन्स आनी आमचे दोंगराचेर बी कितें कांयच ना. फायर ब्रिगेड तरी कशी वतली वयचीच ना. तो एक वेगळोच भाग की वेर आमकां हें डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें आमी जें म्हणटा डिजास्टर मॅनेजमेंट ते दिसाकूच आमी सायक्लोनाचो आमी मॉक ड्रील केलो. असो मॉक ड्रील केलो की हेलिकॉप्टर आयले आनी कोण हें थिंगा कॉर्डिनेशन केलें. कॉर्डिनेशन जावकूच ना मॉक ड्रिलाक. कित्याक दीस वॉज द फर्स्ट टायम दे वर एक्चुअली ट्रायंग अ मॉक ड्रील फॉर सायक्लोन. व्हेरी गूड एफर्ट. पूण हेणी मातूय पण चिंतूंक ना की थिंगा एक कडेन उजो पेटला थिंगा आमचो रीच आसपाक जाय म्हणून. सो ते वदान उजो पेट्टा हे वदान मॉक ड्रील चलता फॉर सायक्लोन. ओके. दुसरें डिजास्टर जालें. थिंगा दुसरें डिजास्टर जालें. एक दीस गेलो, 2 दीस गेलो, 3 दीस गेलो. The complete insensitivity towards fire in this entire disaster management was missing. I mean, it is complete insensitivity. तांकां हेंच ना की that we have to be ready for this kind of an eventuality. तेन्ना तो त्या दिसाक तुमी मॉक ड्रील करता त्या दिसाकूच तरी तुमी हें करून हें केल्लें ड्रील जाय आशिल्लें तेन्ना एटलिस्ट इट वूड हॅव बीन कंट्रोल्ड. एक गजाल किशोर दिसता की फॉर द फर्स्ट टायम ही हेलिकॉप्टर आनी हें करतात भायल्यान हेलिकॉप्टर हाडचे पडटात. हें अशें हाजे पयलीं आमी केन्नाच पळयलें नाशिल्लें. आनी जेन्ना अशी घडणुकी घडटात म्हणून ताका डिजास्टर म्हणटात. इफ वी आर प्रिपेर्ड फॉर एवरीथींग देन इट इज नॉट अ डिजास्टर. सो खबर नासतना अकस्मात ज्यो गजाली घडटात त्यो डिजास्टर. हें तेंच जालां हांगा ह्याय बाबतींत. डू यू थिंक फ्रॉम डिजास्टर मॅनेजमेंट पॉयंट ऑफ व्यू आर वी प्रिपेर्ड? हांव कित्या खातीर हो प्रश्न विचारता कारण 2 दिसां उपरांत काल राती मुख्यमंत्र्यांक वचून मिटींग घेवची पडली. थंय राज्याचे फॉरेस्ट मिनिस्टर जे लोकल MLA आसा थंयचे लोकल MLA देविया राणे हांकां सगळें हाडून बसून ती अधिकाऱ्याक घेवन मिटींग घेवची पडली. डोंट यू थिंक दीस व्हेरी क्लियरली रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्टेट ऑफ आवर डिजास्टर मॅनेजमेंट? प्रमोद, ह्याच्या पयलीं पियर्डा जी आग लागलेली त्या आगीच्या डिस्कशनाच्या वेळाचेरूय आमी सांगलेलें की डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑन पेपर आणि डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्चुअल हातून खूब फरक आहा. आणि म्हणजे जशे फॉरेन देशांनी डिजास्टर मॅनेजमेंटाची यंत्रणा आसता पळय तशें आमी हांगा एक्सपेक्टूच करूं शकना. फक्त ती लागलो उजो मागीर पालयता तो हिरो. पूण एक गजाल आमकां स्पेसिफीक ह्या डिस्कशनाक मान्य करची पडटली आनी आय सॅल्यूट टू ऑल फायर फायटर्स द वे अवर फायर फायटर्स आर डुईंग देर सर्विसीस. ह्या गेल्या 8-15 दिसां भितर जाग्या जाग्याचे जे उजो लागपाचे जे घटना घडल्या थंय ज्या पद्दतीन आमचे फायर फायटर्स काम करतात पळय तांकां खरेंच सॅल्यूट करपाक जाय. आनी फायर फायटर्स हेच आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट जाल्ले आहा. म्हणजे कितेंय जावं माजर सुद्दां जर खंय बायन पडलो पुलीस आनी फायर फायटर पुलीस बाबडे येतात आणि ते फक्त सांगू शकतात न्यूज वाचल्या की एक कोण तरी बायल पणजे फिरताली जी मेंटली स्टेबल दिसनाशिल्ली तिका कितें करपा जाय पुलिसेक आपयले. पुलिसेन ती गाडये घालून कितें करप त्या पुलिसांनी मागीर ती खंय धाडली कितें केलें ती परत तुगे आयली. प्रमोद, डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो जर तूं प्लॅन पळयशीत जाल्यार विलेज वायज तेंच्यांनी एक ग्रुप्स तयार करपाक जाय. तांकां ट्रेनिंग करपाक जाय डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी अंडर. आणि जेन्ना उज्याचे जर समजा घटना घडल्यो जाल्यार हाव टू टॅकल दॅट. सायक्लोनाचें जालें जाल्यार कशें टॅकल करपाचें. पावस पडलो आनी डिजास्टर जालें जाल्यार अशी तांकां एक ट्रेनिंग दिवन एक परमनंट डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम हे गांवांत तयार करपाची योजना त्या स्किमीन आसा. आय अग्री विथ यू. पूण हांव कित्याक विचारता कारण आज सरकार म्हणटा की दीस इज मॅन मेड. सो जेन्ना डिजास्टर नॅचरल आसता तूं म्हणटा ती गजाली बरोबर. मॅन मेड आसतना कितें कारण देर आर 2 थिंग्स नाव. वन, गव्हर्मेंट इज नाव क्वायट कॉन्फिडंट दॅट दीस इज मॅन मेड. एट द सेम टायम देर इज अ रिपोर्ट by Goa State Action Plan on Climate Change.
अँड दिस रिपोर्ट वॉज इन 2020 जो गेलो MOEFच्या आणि अप्रूव केला की ड्यू टू क्लायमेट चेंज कोस्टल स्टेट्सा भितर वायल्ड फायराचे इन्सिडंट फुडल्या 2-3 वर्सां भितर वाडटले म्हणून. आनी हो रिपोर्ट आज जेन्ना रिपोर्ट रेडी आहा थंय हांव म्हणटा सपोज दीस इज नॉट मॅनमेड, दीस इज नॅचरल एज द रिपोर्ट क्लेम्स, तशी जर आसा जाल्यार मागीर आमची प्रिपेर्डनेस कितें? प्रमोद, एक म्हणजे सरकारान डायरेक्ट मॅन मेडाचेर जे सरकारान स्टेटमेंट केलो पळय तो खरो म्हणजे सरप्रायझींग. म्हणजे मॅन मेड जर सरकार म्हणटा गेल्यार बाबा कितें आसा, तांकां कितें हें मेळ्ळा, हय मोटीव कितें किंवा कोणी तें केलां, कितें तरी आसपाक जाय. डायरेक्ट तुमी मॅन मेड म्हटल्या पळय तितून आनीक लोकांच्या मनान संशय दुबाव वाडला. एक जालें. दुसरी गजाल तुका प्रमोद सांगता, आयजूच IMDन हें केलां की फुडले 2 दीस हीट वेव आसतली म्हणून. आतां तुका एग्जाम्पल सांगता, आयज हांव ऑफिसासून सकयल जेन्ना हांव दनपारां जेवपाक वचपाक भायर सरलो, म्हाका गाडयेक हात लावपाक जायना इतली गरज. आनी म्हाजे सिटाचेर ते पावसान कवर घालता पळय ते तशें आसलें. तुका सांगता ते स्प्रेड जालें हिटीन, अक्षरशः स्प्रेड जालें. म्हणजे तूं बोट लायशी जाल्यार जेन्ना आमी उजार दवरता पळय तशा परिस्थिती. एका फ्रेंडान सांगलेलें 2 दीस पयलीं की भुरग्यां स्कुलांतल्यान आयलीं आनी स्कुलांतल्यान येतकीर तांकां पिवपाक दिलें घरा कडेन कितें तरी, ती पिली आनी विदीन कपल ऑफ मिनिट्स तांणी सगळें ओकून काडलें. सो इतली गरमी सद्या भुरग्यां इवन क्लासरुमा भितर भायर त्रास करता. ही गरमी जर तूं पळयशी जाल्यार तूं म्हणटा तशें हे वायल्ड फायर ही आसतलेच. आनी हे का सरकार ज्या पद्दतीन मॅन मेड म्हणटा पळय इट वील क्रिएट सस्पिशियस जातले आनी एकामेकाचे लोक दुबाव घेवपाक लागले. बरोबर. जल हाऊ डू यू लुक एट इट? देयर इज अ रिपोर्ट which clearly indicates that during these months and during these years this is going to be a common phenomenon. The report is prepared by the action group of the state itself. And on the other hand, now when these kind of incidents are actually happening, government is pointing towards a man-made factor. Even Chief Minister yesterday pointed towards a man-made factor. So Forest Minister, Health Minister is also pointing towards a man-made factor. How do you look at this? On one side there is a report, on the other side there is a statement of the government. See, that report also is, IMD and that report is, talking on the similar lines, where there is going to be a heat wave, and they अशें म्हणटा की because of this heat wave there could be small triggers, for to trigger a fire. Correct. Even a plastic which can melt and can trigger a fire. So ते म्हणतो एक कंप्लीट वेगळो भाग आसा what can trigger a fire in terms of high heat conditions. पण तो एक भाग आसा. आनी दुसरो भाग आसा तो आमी आतां एक सस्पिशन घालता की हो मुद्दम लायला म्हणून उजो. ओके, दॅट इज समथींग व्हेरी सिरियस. बिकॉज हें जालें अशें तर चल्लें की जाल्यार म्हाका तुजो राग आसा आनी म्हाका तुजी रिवेंज घेवपाक जाल्यार हांव वयतलो आनी तुजे एका प्लांटेशनाक उजो लायतलो. सो दॅट इज समथींग व्हेरी सिरियस. इफ इट इज अ नॅचरल फिनॉमिना देन वील हॅव टू बी रेडी विथ आवर डिजास्टर मॅनेजमेंट. आनी हें जें रिवेंज कोण म्हणटा साबोटाज वा आर्सन जें कितें म्हणटा तेजेर आमकां मागीर एक स्टडी करची पडटली. नॅचरल फेनोमेना 2 गजाली आसात. हय, एक इफ इट इज अ मॅन मेड थिंग यू नीड टू बी प्रिपेर्ड फ्रॉम द इन्व्हेस्टिगेशन पॉयंट ऑफ व्यू. If it is natural, that investigation part is not there. But as far as the tackling of fire is concerned, in both cases it is the same preparedness that is required. We are in the early summer. We are in the early March. आमचो एप्रिल मे वचपाचो आसा. This year definitely the mercury will rise above 40. म्हाका दिसता कित्याक around naturally normally it would be having heat waves in March. First week of March. देन माय तापता म्हणटा पळय, बरोच माय तापपा आहा. आनी एक प्रमोद हेतून एक म्हत्वाचो विशय म्हणजे आमी आतां डिझास्टर मॅनेजमेंट सगळ्याचेर चर्चा करतात. क्लायमेट चेंजा खातीर जे कितें गोश्टी जावपाच्यो आसात, वेगवेगळे जे रिपोर्ट्स येयल्या, फॉर एग्जाम्पल उदकाची हें वाडटली, मागीर अमक्या खंयच्या तरी गांवांक धोको आसा. आतां हो परत हीट वेव जाली, हाचेर एक लॉंग टर्म प्लॅन आमच्या कडेन आसपाकूच जाय. तो लॉंग टर्म प्लॅन खंय दिसता? आमी एकी कडेन झाडां मारीत आसात आनी दुसरी कडेन आमी म्हणटा हीट वेव वावली. हे सगळ्या गजालीचेर एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट टिमाक घेवन एक्शन प्लॅन सरकारान रेडी करचो पडटलो. आमी हेनी उजो लायलो तेनी उजो लायलो अशें म्हणून आमी ह्या गजाली कडेन दुर्लक्ष करूं शकना. परिस्थिती अशी आहा की लॉंग टर्म सोडून दी शॉर्ट टर्म उजो कसो पावलो हें चिंतपा आमकां 3 दीस वता. हय, हें कितें ही आमगेली सद्या परिस्थिती जाल्या. जल
लेट्स गो टू द सेकंड आस्पेक्ट ऑफ द तातूंत भितर अशी जेन्ना मोठी घडणुको घडटात तेन्ना तातूंत भितर मातशें राजकारणय जाता. सो चीफ मिनिस्टरान काल रातीन सारके तातडीने बैठक बी सारकी अशी घेतली. सो आतां रातीन अशी तातडीने कित्याक घेवपा आशिल्ली हो दुसरो मुद्दो, पूण ती घेतली आनी फायनली CM हॅड टू कम इन अँड कॉल एवरीबडी इन्क्लुडींग विश्वजीत राणे इन हिज ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो थंय एक राजकारण दिसता काय कितें की CM ऑल्सो वॉन्टेड टू कायंड ऑफ एसर्ट गेट हांव मुख्यमंत्री हांव आसां, हांव मतदारसंघा भितर येवन ही मिटींग घेवपाक शकता. फाटले जे 3-4 दीस जे कितें घडलां लास्ट टायम आमी उलयल्ले की व्हेरी इंटरेस्टिंग व्हेरी आनी इंटरेस्टिंग ताजे उपरांत असं जाला की आज सकाळी सावन विश्वजीत राणे हांणी जो धडाको चलयला आमगे हेलिकॉप्टर सॉर्टी धरून प्रेस कॉन्फरन्स धरून की ना. इट लुक्स लायक अ कायंड ऑफ अ व्हेरी अग्रेसिव्ह रिस्पॉन्स टू वॉट हॅपन लास्ट नायट. पण अशें दिसता की तो पॉलिटिकल उजो पालोवपाचो एक प्रयत्न जाला म्हणून हो तेंचो उजो पेट्टा. घालोवपाचो प्रयत्न जाला आनी एक कडेन फायर सुरू जाल्या. ना तो फायर चल लास्ट टायम आमी उलयल्ले की ते सतारीन कोणेच भितर सरोंक आनी चान्स ना म्हणून इवन CMाक देऊन भरपूर हें जाता म्हणून आमी ऑन रेकॉर्ड वी हॅव मेन्शन्ड इट. सो आतां एक अशें जाला असो उजो पेटला की त्याचो पॉलिटिकल उजो पालो हिंदून भितर तो पालोवंक शकतलो काय म्हणून घडये CMान हें केला. आनी तेणी तिची बाजू मांडल्या पळय तशीच मांडल्या की विश्वजितानूय म्हणला की देर इज सबोटाज. CMान तीच लायन घेतल्या. कळत का न्हू, ही इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टेड दॅट, ही इज यू नो वन हँड. बोथ ऑफ देम आर द सेम. बट डू यू थिंक दिस स्मार्ट पॉलिटिकल मूव इन दिस की सामको टिपिकल रातयांक तातडीन मुख्यमंत्री मतदारसंघा भितर घुसता आनी नेक्स्ट डे विश्वजीत राणेनी सारके हवाई सफर एरियल सर्वे एरियल व्यू सारको आनी अशें की म्हजें काम म्हाका खबर आहा ते आनी कोणें आपल्याक सांगपाची गरज ना अशें थाटा भितर. आनी पयले दीस मुख्यमंत्री की आय एम द चीफ मिनिस्टर, डिजास्टर मॅनेजमेंट आपले अंडर येता, आय एम गोईंग टू टेक स्टॉक ऑफ द सिच्युएशन आनी गरज पडल्यार तुगेले कोण अधिकारी सुद्दां जबाबदार आसले तांकां सस्पेंड करतलो. जे अधिकारी कोणाच्या डिपार्टमेंटाचे, विश्वजीत राणेच्या डिपार्टमेंटाचे. सो डू यू फायंड ह्या उज्या भितर तुका ह्योय फ्लेम्स दिसता काय कितें पॉलिटिकल? प्रमोद टेरिटोरियल बॅरिकेडचे असतात टेरिटोरियल बॅरिकेड ते एका मर्यादे पर्यंत ओके असता. पूण जेन्ना डिझास्टर जाता पळय तेन्ना द हेड ऑफ द स्टेट हॅड एवरी पॉवर टू एंटर इन टू दॅट. आसाच रे, पॉवर ना मुख्य चीफ मिनिस्टर हॅज टायमली इंटरवीन इन दॅट इन्सिडंट बिकॉज कालचे इन्सिडंट जाल्या उपरांतूय चीफ मिनिस्टर जर तेचेर रिएक्ट जावं नसलो जाल्यार पीपल वूड हय व्हेरी बॅडली. सो द कॉलिंग ऑफ मिटींग ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट इन 70 हो चीफ मिनिस्टराचो हेच आसलो तो आनी त्यो चीफ मिनिस्टरान टायमली एक्शन घेतली. आतां कितें जालें की पळय उजो पेटलो म्हादय वायल्ड लायफाक, इट कम्स अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. टेरिटरी खंयची 70 इट कम्स अंडर विश्वजीत राणे. सो पहिले 2 दीस एक चीफ मिनिस्टरान दिले कारण ओके चल आपल्या लेवलाचेर कितें हँडल जाता जाल्यार पळोवया. पूण मागीर जेन्ना ताका कळ्ळें की हें एका टेरिटोरियल हेडाच्या अंडर हें कवर जावं शकना, ताका एज अ स्टेट यंत्रणा गरजेची पडटली. चीफ मिनिस्टर तो इंटरव्यून जालो, मिटींग जाली आनी ते सगळे कालचे हें घेतले. पूण जशें जयलान सांगलें तशें की पयलो विशय जो आसा म्हणजे ह्या इन्सिडंटाचेर पयलो स्टेटमेंट आनी इवन आय थिंक फॉरेस्ट मिनिस्टर हॅज ट्विटेड की हे सेबोटेज आसा म्हणून आनी चीफ मिनिस्टर हॅज टेकन द सेम लायन. आतां तेणी घेतलेलीच लायन चीफ मिनिस्टराक फुडें व्हरप. एक गजाल म्हाका पडटा तुगेली की फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑल्सो हॅज बीन व्हेरी प्रोएक्टिव्ह. चीफ मिनिस्टरांनी काल प्रोएक्टिव्हनेस दाखयला. बट एक गजाल तांची सारकी आहा की स्टेटीची यंत्रणा की काल सांजे मेरेन लक्ष आयलें की इट इज नॉट ओन्ली लिमिटेड टू म्हादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी, गोंयच्या बाकीच्याय भागांनी अश्यो फायर सुरू जावपाक लागल्यात. सो देन इट इज अ राज्यव्यापी प्रश्न, इट इज नॉट ओन्ली वन रिजन. I think that point is completely valid. Don't you think so? Do you think that was an administrative move or a political move? A very late night move. Administrative move with a kind of a little bit of politics into that. So, but हो म्हाका दिसता हो खूब पयलीं करूंक जाय. तडका आशिल्लो म्हणटा ताका. हय तडका आशिल्लो दिसता तो फाटल्यान तूं पयशे जाल्यार कित्याक हें तर घडटलो जाल्यार हें पयलें करूंक जाय आशिल्लें. डिझास्टर मॅनेजमेंट तूं 8 दिसांच्या फाटल्यान करूंक शकत ना कित्याक तो फायर यू आर डिलिंग विथ फायर. आनी एक सॉरी टू इंटरप्ट आनी एक प्रमोद म्हत्वाची गजाल आमी विचारता म्हणजे काल मिटींग जी घेतली चीफ मिनिस्टरान ती मिटींग स्पेसिफिकली फायर इन्सिडंट एट 70
वॉट अबाउट फायर इन्सिडेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट yeah. इतलेच सिरियस फायर इन्सिडेंट जाले सो त्याच्या खातीर पणजे एक मिटींग जावंक जाय आसली चीफ मिनिस्टराची की ते 70 बरोबर बाकीच्यो ज्यो घटना घडल्यो तेचेय तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करा की कित्याक घडल्यो सकाळीच तुका अनेक घडली न्ही कुठे एक्झॅक्टली सो म्हणजे तुम्ही 70 कडेच फोकस केलो बाकीचे राज्य जळटा जाल्यार पाड पडू तशें जावं शकना न्हू इन्सिडंटूच इतले वाडले म्हणटा तुका ताजे उपरांत आज सकाळी हेलिकॉप्टर घेतलें हय. विश्वजीत राणे सगळे वचून आयले हय. सो डू यू थिंक दॅट्स व्हाय आय एम सेइंग की वॉज दॅट अ रिस्पॉन्स टू यस्टरडेज विश्वजीत राणे वालोर तो हेलिकॉप्टरान भोवलो ज्या ज्या जाग्यार उजो पेटला पळय ते आमदार स्कुटरीनूय भोवंक ना हय. पळोवपाक बाबा कितें जालें काय म्हणून सो ही इज व्हेरी सिरियस अबाउट हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवपाक जायत ना किशोर थिंगा अदर इन्सिडेंट आय एम टॉकिंग पण एक गजाल किशोर बरोबर की इतलो प्रोएक्टिव्हनेस दाखोवप दोगी जाणांनी खूप बरें कारण त्या कॉम्पिटिशना भितर जर तुगे डिझास्टर मॅनेजमेंट जाग्यार पडटा जाल्यार नथिंग लायक इट आय थिंक दॅट इज द बेस्ट थिंग दॅट कॅन कम आउट ऑफ दिस बट जाग्यार पडटले म्हणून सी डिझास्टर मॅनेजमेंट डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो डिझास्टर आमी आतां उलोवंक लागले कितलींच वर्सां जाली ओके ऑलमोस्ट अबाउट 10 to 15 years टॉकिंग अबाउट एक आमकां हेजेर कळटा इन्सिडंट असो घडटा तेन्ना कळटा की डिझास्टर वी आर नॉट प्रिपेर्ड वी आर नॉट प्रिपेर्ड आतां हेजेर देखून पळय आतां टू रिस्पॉन्ड आफ्टर 8 days म्हणजे आणि फायर थंय जाल्यार फायर तुका थांबचो ना वायल्डलायफ सेंच्युरी and wildlife sanctuary and you know that fire is raging it is not going to be controlled by humans they are पायपां घेवन गेले नाल्यार बकेट घेवन गेले तशें जावचेंच ना न्हू तुका फायर ब्रिगेड कॅन गिव अप केले दॅट सेइंग दॅट वी कॅनॉट फायट दॅट फायर म्हणून तेन्ना वी गॉट दोज विज्युअल्स ऑन संडे एंड आय स्टील रिमेंबर दॅट वॉज व्हेरी डेंजरस आमकां पळोवपाक भंय दिसता दोंगरा वयल्यान ते सगळे हे पडटात आयज पूण 70चे लोकूय म्हाका दिसता 700-800 लोक हय लोक वेगवेगळ्या गांवांतल्यान स्वता वचून उजो पालोवपाचो प्रयत्न हय इट इज अ जॉइंट एफर्ट एब्सोल्युटली पण तें सिरियसनेस डिझास्टर मॅनेजमेंट आसपाक जाय दुसरे आमी एक कशे डिझास्टराचे उलोवया ताचेर आमी खूब उलयल्यात कळ्ळें तुका आनी तांचो आमकां आत्रे पयऱ्यान फटको बसत रावता तुका तो चड बसना तूं तसो येता म्हाका आनी हाका सदांच बसता आमी अशें तुगेले मदींतल्यानूच येतना पळय आमकां न्ही तो म्हळ्यार स्मार्ट सिटीचो आतां म्हाका तर इतलें अप्रूप दिसपाक लागला स्मार्ट सिटीचें की ज्या रस्त्याक हॉटमिक्स करपाची गरज ना ते रस्ते सद्या हॉटमिक्स जातात आनी जे रस्ते खणून दवरल्यात तांकां बाबड्याक कोण पळयत ना आतां हें कितें म्हाका एक गणीत सांग पळया किशोर तुका सांगता म्हणजे फर्स्ट टायम आय हॅव सीन आमी म्हणटाले इतले दीस की कॅपिटल सिटीचे लोक खूब सुखी तांकां सगळें मेळटा न्हू सामको इन्फ्रास्ट्रक्चर हें तें आयज कळोन चुकला की अख्ख्या गोंयान काकूट दिसता म्हाका पणजेकारांची खरीच काकूट दिसता ज्या पद्दतीन प्रमोद भायर सरतकूच जी धूळ खावची पडटा पळय म्हणजे तुजे इतलें पॉल्युशन रस्तो खणलो मरे तुमी खणटूच कोण तरी होणग्यान पडटलो बीन काय ना पडूं मरा तुमी कांयच पडलेलें ना इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर हें सगळें सहन करा म्हणजे कितें जालां एक तेंच्यांनी असो प्रमोद एक स्टँड असो घेतला की कितें करतले बोवाळ मारतले थकतले एक गजाल म्हाका बरी आहा पणजे भितर कांय अशे 2-3 जागे हांवें पळयल्यात जे 15 दिसां फावटी सगळे फोडून दवरिल्ले मागीर कोण आयलो ना 15 दीस जाले कोण आयलो ना थंय मागीर कितें चललें तें खबर ना तुवें तुजे शॉपकिपरा बी जर विचारत की बाबा कितें जालां लास्ट मनीस काम करपी हांगा केन्ना पळयल्लो एक 10 दीस जाले म्हणटा ते तुका सांगता कितें कॉर्डिनेशनूच ना कितें चल्लां काम कशें चल्लां कोणाचो पायपोस कोणाकूच ना आणि काल उत्पलान सांगला तशें पणजेकारांचे धुळीवंदन वेगळ्याच पद्दतीन चल्लां म्हणून कळ्ळें ही धूळ खावन पूण इट इज द वर्स्ट सिच्युएशन ही सुद्धा एक डिझास्टर एक्चुअली मुख्यमंत्र्यान परत तेचेर मिटींग घेवपाक चल्ला कितें वर्स्ट म्हणजे तूं स्कुटरीन तर तूं प्रवासूच करूं शकना पणजेन कारण तुका इतली धूळ ते मास्क हेचे कोविडाची मास्कां लोकांनी आतां हे धुळी खातीर भायर काडची पडली इतकी परिस्थिती जाल्या पणजे ना आनी पण एक गजाल म्हाका ते खरेंच अप्रूप दिसता जॉयल ज्या रस्त्याक हॉटमिक्स करपाची गरज ना त्या रस्त्याक सामकें पावरफूल हॉटमिक्सिंग चल्लां आनी ज्या जाग्यार फोडून दवरलो पळय थंय मूस सुद्दां पावना कितें जालें काय म्हणून पळोवपाक probably they are looking at it the whole thing as far as the G20 summit आता एक almost 1 month आसा म्हाका दिसता की नाव ते हॉटमिक्स बी ते पयलीं रस्ते तयार करतले ते फॉर दॅट G20 तांचो हें जातलो तो बाकीचे ते कितेंय जावं म्हणटले ते हें आतां आमच्या ऑफिसाचे फुडेंच पळय रस्तो फोडला तितून भितर तेणी रस्तो कट केला तेजे फुडें मागीर आनी कितें तरी हें केलां फायलीन ड्रेन मारल्या ती मागीर पुरयली आनी आतां आनी कितें तरी व्हडलो खड्डो मारला आनी
सामको ट्रॅफिकाचो मॅस करून घातला, धूळ जाला आनी भायर सरपाचें ना सांगता पळय. आनी रातचे पळोवपाक गेल्यार तुका सांजचे अशें पळोवपाक गेल्यार अशें प्रमोद सांगता तशेंच दिसता की कोणाक पडलेलेच ना म्हणून, कोणाक दिसना, मनीसच ना, पळय पडलें ना. म्हाका काल म्हज्या एका फ्रेंडान बरें सांगिल्लें की तुमचे म्हणपाक जो ऑफिसाच्या भायर जो रस्तो आसा थंय म्हणपाक तुमी RTOक सांगात की तुगेलें लायसन जर दिवपा जाय कोणाक जाल्यार त्या रस्त्याचेर गाडी चलोवन दाखय. कारण ताणें जर म्हणपाक लागलो एक 25 मिटर बंद उडयनासतना जर गाडी चलयली हें लायसन तुगेलें म्हणटा धाडपाक कोता येता, तो इतलो बरो ड्रायव्हर म्हणून सारकें, आनी कसली टेस्ट घेवपाची गरज ना म्हणून. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराक सुद्धा कळोंक जाय की आपूण रस्तो जो कितें खणला पळय तेचेर गाडी चलतकूच बाबा तेका डेंजर, त्याच्या जिवाक धोको आसतलो काय कितें, कांयच ना. पूण किशोर कितें जाला तें पळय, तेणी सगळें अशें खडलां, ओके, अँड दीस हॅज गॉन आउट ऑफ दॅट कंट्रोल, आउट ऑफ दॅट कंट्रोल, बिकॉज देर इज नो मॅन पॉवर टू एक्चुअली स्ट्रीमलाइन दिस प्रोसेस. Right now it literally looks like the capital city has been abandoned. It has been abandoned by the workers, it has been abandoned by the contractors, it has been abandoned by the smart city guys, it has been abandoned probably by the political leadership of the city also. प्रमोद एकूच माग की पावसाचे पयलीं कितें तरी जाग्यार पडल्यार पुरो नाल्यार पडले आमी. माग म्हळ्यार कितें तें जर मागूनय न्ही, जावपा जाय तें जाल्यार पुरो माग, एक्चुअली न्हू देवा कडेन माग. मागीर स्विमींग कॉम्पिटिशन घेवया आमी पणजे. पणजेच्या बाबतींत सिटीजनांक त्रास जावपी कसल्याय गजालीचेर ज्या पद्दतीन बाबूश रिएक्ट जातालो आनी इमिजिएट एक्शन जातली पळय, आतां म्हाका दिसता हे जे स्मार्ट सिटीचे वर्क आसा पळय तेचो कांयच संबंध बाबूशा कडेन, हे कोण तरी भलतोच कंट्रोल करता कशें दिसता. कारण बाबूश ज्या पद्दतीन वग्गी आसा हे जर तूं पळयशीत जाल्यार आय हॅव तो जर कोण कंट्रोल करता जाल्यार सुद्दां बाबूश उलयत आशिल्ले ना ना, आतां उलोवपाचे दीस सोंपले. हांव उलोवपाचें काय इतल्याचेर थांबता, वेळ आमकां सोंपला. जनरली आमी जर तुमकां जर जाणून घेवपा जाय की पणजेकारांचे सद्याक कितें हाल चल्ल्यात ते जाल्यार मुद्दम एक पणजे पासय मारची आनी पणजे सुरक्षीत वचचे, फिरचे, गाडी घेवन यो अशें म्हणना आमी, पासय मारचें, हांव लिटरली पासय मारचें म्हणटा. तुका जशी हें न्ही सामकी जाल्यारूच तुमी कितें तरी पळोवपाक शकतले आनी लोकांच्यो वेदना तुमकां कळपाक शकतल्यो. एज फार एज वायल्ड फायर इज कन्सर्न आमचें म्हणणें एकच सादें, प्रत्येक खेपेक डिजास्टर जातलें आनी प्रत्येक खेपेक आमी कितले फेल जाल्यात हें जर आमकां कळपाक जाय. ताजे खातीर डिजास्टराची गरज ना, आमकां बारीक बारीक गजालीचेर सुद्दां आमी फोंडा पडपाक शकतात. ती परिस्थिती आमचेर हाडची न्ही इतलेंच मागता. थांबता. किशोर, जयल, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी ऑन रावंड टेबल. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.